ह्या सर्क्युलरा प्रमाणे जितली गव्हर्मेंट एडीड स्कुलां आसा तांकां लिगल फी जितली आसा तेंची ती आपले कॅलेंडराचेर आनी नोटीस बोर्डाचेर एट द बिगिनींग ऑफ एकेडमीक इयर तेणी मारची पडटली आनी ती फी सुमार 180 रुपीज इतली कमी अशी फीज आसा ती. पूण जी स्कुलां फाटीं जी गव्हर्मेंट एडीड स्कुलां आसा ही 3,500, 5,000, 10,000 अशी उखलताली भुरग्यां कडल्यान आनी हेजे रिसिप्ट दिनाशिल्ले. ही फी क्लास टिचर घेताली आनी जो पळय फी दिना तेजो रिपोर्ट कार्ड दामून धरताले. म्हणून एक वटेन पेरंट्स हे एक ब्लॅकमेल कशें जाताले आनी ते फी तांकां दिवची पडटाली. तितून क्लियरली बरयल्लें आसा की सगळे स्कुलांनी आपलो जो मेन बोर्ड सायन बोर्ड आसा जो स्कुलाच्या नांवाचो तेजेर तेणी क्लियरली बरोवपाक जाय की इट इज अ गव्हर्मेंट एडीड स्कूल आनी फ्री एज्युकेशन म्हणून. ती म्हणजे हे जो पॉयंट आसात हे सगळे आमी करतले म्हणून एक एफिडेवीट तांकां फायल करपाक लायला आनी जे कोण एफिडेवीट फायल करचे ना तेंचेर एक्शन घेतली ती आनी आमी हेजेर वॉच दवरतले. की आमी सेक्युरिटीचेर न्हीज गोंयकार हे चायल्ड सेक्युरिटीचेर आनी सेफ्टीचेरूय आमी इशू काडटले. जे आमचे गव्हर्मेंट एडेड स्कूल आसा तेणी कोणीच पेरंट्सांनी हांकां फीस फारीक करच्यो न्हय. फीस फारीक करताले फक्त 180 रुपया पे करचे.